झेडपी इलेक्शनाचो गव्हर्मेंटान घोळ केला हांव अशेंच म्हणटा. पयली तारीख दिली 15 तारीख आनी आज 22 तारीख दिली. रिजन दिलें कार्निवाल आनी शिगमो. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक इम्पॉर्टन्स कितें आसा हें खबर ना, कारण ह्या म्हयन्याच्या लास्ट आठवड्यांतल्यान ज्यो एग्जामी चालू जाता त्यो 20 एप्रील पर्यंत BScच्यो एग्जामी सोंपता. 20 एप्रील. आनी ह्या खातीरूच गव्हर्मेंटाक म्हजो रिक्वेस्ट कार्निवाल आनी शिगमो ह्याच्या शिवाय इम्पॉर्टन्स कितें हें पळोवचें. आनी भुरग्यांक जे यंग जनरेशन जे आसा कॉलेज लेवलाचें, त्या कॉलेजींतले कितले भुरगे केन्ना केन्ना येतले, केन्ना केन्ना एग्जाम हें पळोवचें आनी रिशेड्यूल ऑफ ही जी झेडपी इलेक्शन आसा तें करचें. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक जें सरकार आसा तें सरकार आपल्या जाय तशें हे जे जिल्ला आसा जे रिजर्व कॅटेगरीज आसा ते करपाक पडयला. कारण आजून पसून खंयचेच जिल्ल्याक खंयच्या रिजर्वेशन आसा हें डिक्लेअर आज पसून केल्लें ना. हांव गव्हर्मेंटाक प्रश्न विचारतां की हें कित्याक उरलां आनी कोणी करपाचें. इलेक्शन कमिशनान करपाचें काय गव्हर्मेंटान करपाचें. कारण जेन्ना आमी इलेक्शना कमिशना कडेन इन्क्वायरी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ही फायल गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या. हाजो सुतोवाच गव्हर्मेंटान इमिजिएट करचो किंवा इलेक्शन कमिशनान करचो. कारण रिजर्वेशन पॉलिसी ना जाल्यार खंयचीच पार्टी जेन्ना आसता तेन्ना पार्टी कॅन्डिडेट आमकां तयार करून दवरचे पडटा. आमी प्रत्येक कॅन्डिडेटाक सांगूं शकना तूं तयार राव म्हणून. आनी त्या खातीरूच गव्हर्मेंटान ह्याची नोंद घेवची आनी इमिजिएट 4 दिसां भितर रिजर्वेशन 15 तारीख पयलीं डिक्लेअर करचें.